देवाची जात्रा आयज आमच्या हांगासर इतली पालखी आणि त्याच्याच वांगडा हो हांगासर पावसान बी हजेरी लायिल्ली आसा. पळयात सकाळ फुडें उठून सगळ्यांनी आपापल्या वाटेक रस्त्याक सगळ्या निवळ केला सगळ्यांनी आणि त्याच्या नंतर जे कितें निवळ केला ते पाडे घालपाक पावसान हजेरी लायिल्ली आसा. पळय मरे पावसाक आपल्याला जाय तेन्ना येता. ये क्या चल रहा है? ते अर्चना होता बिग बॉस. गाडी धुवून आशिल्ली म्हणून येयला दिसता तो. खंय रे तकली दाखय मरे तुगे तोंड. आंब्याचे ताळे जे बांदलेले पळय हांगा तोरण ते काडले आनी ताका न्ही आतां आयज अशें करून नीव बांदपाचे. सो हेणें हे इतले आंब्याचे ताळे जे आसा पळय ते मारून हाडले. खाणे चडले ताळे न्ही खाळे. आनी लास्ट टायम जेन्ना बांदलेले पळय तेन्ना तुमकां दाखोवनाशिल्ले. तर अशें करून न्ही हे अशी चुडी करून बांदपाची. सगळो घोस जावपाक जाय सारको अशे रितीन हे बांदून घेवपाचें. सो हेका हांव न्ही हांगासर बांदून दितले. तो मागीर थंय बांदतलो आनी मागीर ही रोजां सेंटर पॉयंट करून बांदपाचें. रे लायट येयली. चल चल हे बांदतालें हांव बांदूना तें अजून. सो हे पळय थंय एक बांदून दवरला. तर हांव हेका न्ही हें करून दिता निवळ करून दिता आनी मागीर तो बांदतले. अशे रितीन बांदता. आनी हे जे परचे लास्ट टायमाचे दवरला ते काडपाचे. म्हटल्यार हेजेर कळटा न्ही अदमास येता सारको खंयच्यान स्टार्ट करपाचें आनी खंयच्यान एंड करपाचें अशें म्हणून दोनी सायडीच्यान दवरला तेणें. ते मागीर लास्ट काडटले. आयडिया खंयची. चल चल आंब्याच्या ताळाची रास हांगसर. सो अर्दे अशें बांदून जालें. चड न्ही सगळ्यांनी अर्देच बांदून जाल्या. तर हांगसर हें बांदपाचें काम प्लस म्हाजे भितर रांदपाचें काम आसा. सो आयज इडली बी कुकर लावपाक जाय म्हाका. रोस करपाक दवरला. सो तूं हें करता मरे हांव भितर वचूं. हां सो हांव वता भितर. ओके मागीर हें कर लायट तेन्ना आपय म्हाका रोजां. हां सो हेंचो फूल टू यूज करून काडलो आमी आनी कांय अशें हेंच ना. आतां ही दवरुपाची रे जातकीर. सो चलो आमी भितर या दाखयता तुमकां भितर कितें चालू आसता किचनान. हांव पळयात म्हाज्या किचनाचो पसारो हांगासर एक फावटी सय वांटून घातलेली हांवें रोसांक लायट पेटयता. हो हांगासर न्ही रोस करपाक दवरला मोठ्या चण्याचो म्हणल्यार काबुली चणे जे आसा पळय तेजे तोंडाक अशें गाजर आनी फ्लावर घालून. सो दाटसर असो रोस आनी इडल्याचो कुकर लायतले. आनी सद्याक न्ही आतां हांव आमकां रोस केला भाजी आनी शीत करपाचें आसा. सो ही हांगासर वांयगी काडून दवरल्या भाजी करपाक. बटाट घालून भाजी करतले. सो आनी हें सगळें आयदनां बिदनां पडलेलीं आसा घासपाचें सगळें तें करपाक जाय. 5 मिनटां भितर काम 5 मिनटां भायर काम न्ही रे. 5 मिनटां भितर काम 5 मिनटां भायर काम. म्हागेलें जालें भायरच काम. पयरच्यावन आतां बरें जालें न्ही आंबे ताळे मस्त अशें. पूण तो एक लेवलाचेर बी सारकें जालें. यो तें खंय गो ताका खंय व्हेलें खंय घाल रे. हय आसा. हां मुवी भरल्या मरे तांकां. हांव पळय चोर कसं पळयता पळय. माजर कितले दीस जाले सगळीं जाणां विचारत आशिल्ले माजर माजर म्हण. तें खंय गो का आपय भितर भायर आपय आपय भायर.
हे पळय दोग जाण थंय आसा, तिसरे हांगा आसा. हे मातशे ह्युमन फ्रेंडली आसतले. ती धांवता धांवता फुडें गेले ते आनी ब्लॅक कलरचे धांवले सामके. हाय हॅलो गुड इवनिंग, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशी आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसात. तर सकाळी व्हिडिओ स्टार्ट केला बट तुमकां हाय हॅलो कांयच म्हणून नाशिल्लें. आता जस्ट न्ही व्हिडिओ स्टार्ट केला, तर आता जस्ट न्ही याद आयली की तुमकां ग्रीट करूच ना अशें म्हणून. एक काम करे ते तशें कितें व्हरता आनी फुडें वचनाका, हांगाच अशें करून खळ्यांक घाल आनी भर माती सगळी आनी फुडें वचनाका. तर सांजची न्ही आतां जाल्यार 4 सुमार आनी जस्ट आमी जेवन बीन भायर आयिल्ली. म्हळ्यार सकाळी न्ही हो गेलो, म्हटल्यार कितें जालें ना, सकाळी हे सगळें जें काम आसा पळय तें केलें. म्हटल्यार हे हांगासर तोन्न बी जें बांदपाचें आसलें पळय तें बांदून सगळें करून मागीर लेट असो न्ही हो मातसो भायर सरलेलो आपल्या कामाक लागून. सो हेका येवपाक लेट जालो. सो येवन 2 समथींग आमी जेवल्या, 2:30 सुमार. सो 3 म्हणल्यार हांव सगळें काम करून फ्री जालें आनी आतांच जस्ट मातशें एक अर्दवर पयलीं भायर गेल्ली. तर हो म्हणपाक लागलो आपूण क्लीन करता अशें म्हणून. तर उल्हास माम तोन्न बांदताले तेका लागून भायर आयिल्लो वो. सो सगळ्यांनी न्ही ही पळयात हांगासर तुमकां लायनीन दिसता आसतलें. हे फर्स्ट, हे सेकेंड, हे थर्ड, तेच्या मुखार हानी बीन आसा. हे नेक्स्ट हे आमगेले तेच्या सकयल बीन पयर जी पालखी जाली पळय तेन्ना ही चड नाशिल्ली तोन्नां, 4-5 कितें तरी न्ही आतां एक्स्ट्रा जाता. हे इतलेच कुडकी आसा तोन्नां जी आसा पळय ती. मुखार बी भरपूर आसतली बट अशी जी आमची हांगा दिसता पळय ती सांगता तुमकां. तर ते सगळे तोन्नां बांदताले. हो म्हणपाक आपूण समतें झाडून बी काडटा अशें म्हणून. तर हाणें झाडून काडलां. हांव वचूना भायर, हांव भितर म्हजें काम करतालें. इडल्याचो कुकर एकदां लायलो, आतां दुसरेदा त्यो काडून लावन येयला हांव कितें करता पळोवया म्हटल्यार. तर मागीर आनी थोड्या वेळान रांगोळी बी घालपाक जाय. सो तेका लागून हो म्हणपा पयलीं सान बी मारून दवरिता. मागीर चड लेट जाता की मच्छर खाता आनी काळोख बी जाता न्ही तेका लागून. सो तें जालें. हें हांगासर पळय कचरो कसो पडला तो. हो कचरो इन सेन्स ही आंब्याची पानां जी आसा पळय ती परचे तोन्नाचे काडून उडयल्या आनी ही आतां तोन्न बांदला तें सगळें काडून जाय. हांव हांगचें काडटलें, तो थंय निवळ करता. तेच्या नंतर थोडेशे व्हिडिओ अपलोडिंगाचें बी काम आसा तें सगळें करपाक जाय. आनी मागीर हे कामाक उदक मारपा जाय रस्त्यार नाका न्ही. सकाळी पावसान शितोड घालून गेलो. सकाळी पावस पळयलो न्ही तुमी, इतलो भंय पडलेलो पावसाचो. पावस येयला जाल्यार आनी जालें तशें म्हणून. बुटी दिव भरपा थंय दवरिता कित्याक? आनी त्या सायडीचो भरलो, त्या सायडीचो ह्या सायडीन हाडलो, परत रिटर्न हाडलो व्हरोन ना तसं ते सायडीचो उडयलो. सो हें काडपा जाय सद्या सुमार काडपा जाय. सो आनी तुमकां माजरां दाखयल्ली न्ही आमगेली थंय बशिल्ली, गेली आतां भितर गेली. ही पळय नाचता थंय. सो न्ही ती म्हळ्यार तांकां संवय ना मनशाची न्ही, ती मनशाक पयली की भितर धांवता. हे पळय हांगच्यान दाखयता ऐकलें पळय. तांकां यो बी भाशा कळना. ते ब्लॅक कलर न्ही खंय रे? हां ते दिसपाना झूम केल्यार बी. हें पळय दोगां ते गेले भितर. ती वाट धरल्या तेणी भितर वचपाक खोपीन. वयतले पळया भितर गेली. सो ही बसले आयजच घेवन येयले ते हांगा तांकां. म्हळ्यार एक्चुली न्ही ती थंय आशिल्ली फाटल्या दिसांनी. सो हांव आनी थंय वचून आशिल्लें शूट बी करपाक. सो आयज ते घेवन येयला हांगा आनी ती आतां हांगा भितर आसा. सो चलात हांव वता भितर, मातशें म्हजें युट्यूबाचें काम करता आनी मेळटा मागीर तुमकां. रस्तो बरो क्लीन जालो न्ही सगळो हेवटेन तेवटेन. इतलें दिसता अंडर कंस्ट्रक्शन. आवय देवा. अरे मागे हांगा कितें भरलें किटकिट मारता मरे पोटाक.
नुस्तें काडला न्ही आदी मागीर ए सकाळच्यानूच म्हाका दिसता कितें झाडू मारतना झाडूची बी कूस बी लागला काय कितें तुका म्हाका दिसता न्ही सकाळी हांव त्या सकाळी न्ही उदो आंब्या ताळी घेवन हांगा बसले पळय ते तेन्ना कितें लागले आसतलें जळार पण म्हाजे फुड्यान अगरबत्ती एक हाडलो मच्छराची आसा मगे मामी केल्लो तो माझे कडे ते अंडर कंस्ट्रक्शन रंगोली. अरे बाबा तू आणि आज किती आहे रे आयज लोकांची इडली आसा दिसती बी पडना तो सो रांगोळी घालून जाली माझी 7:30 जालो टायम जो आसा तो हे काड रे आता सो 7:30 जाली 7:21 सुमार आनी रांगोळी जाली घालून कंप्लीट हेका आवडूना हे रांगोळी पात्रांवाक तुका असली जाय अशें म्हणून हांवें असली घातला म्हाका ती असली रांगोळी आवडना म्हाका ती फ्री हँड आसता पळय तीच रांगोळी आवडटा सो आनी कांय करूं ना हे हांगासर ही रांगोळी आनी खरें थंय थंय इल्लीशी दिसता पळय थंय एक घातला मागीर हो दाखयतलो मागीर दाखय रे आं ती तुमकां रावल्या तुमी सायडीन सरता आनी वयता म्हणून आनी रांगोळेक न्ही सायडीन हेणें फातर लायल्या गोरवां आनी गाडयो बी घेवन येता कळना न्ही लायटीचेर ताका लागून सो हे फातर लायला आनी तो आसा आतां वयता न्हांवता हांवें हेका हां न्हांवता आनी हेका उदक सोडटा न्हांवपाक आनी सो न्हांवून बी येताले मेळटा हे सगळें घेता आनी वयता भितर गरमी जावपा लागली लायटीचेर चड गरम जाता सामकें सो मागीर येवन दाखयता तुमकां रांगोळी जी आसा ती पयलीं फ्रेश बी जावन येता इल्लें उदक बी पिता तान बी लागली म्हाका ही पळय हांवें घातलेली रांगोळी हांगासर ही आमगेले तोंडाक घातल्या आनी एक्चुली न्ही हांव वर्सान न्ही पयर जशी घातलेली हांगच्यान थंय ह्या सायडीच्यान थंय म्हटल्यार इतल्या म्हटल्यार एवरी इयर घालताले न्ही रे ह्या सायडीच्यान बेशी कंप्लीट सकयल बॉर्डर खंय घालूं ना नाका म्हणलें एका सो इतलीच घातल्या आनी कांय करूं ना सो तुमी कमेंट करून सांगा कशी दिसता बरी दिसता काय ना ती हे मनशाक आवडूना काय खरें आवडूना ओके सो आसूं चल पळयतल्यान हांव दाखयता मागीर सकयल म्हणल्यार कितली तोन्नां आसा पळय 1 2 3 आहा आमचे सकयल आनी न्ही 3 काय 4 किरणाले आसा 3 आसा आनी हेज्या मुखार बी आसा आमच्या मुखार 1 2 3 4 5 6 तोन्नां आसा सो दाखयता मागीर रांगोळी कोणे कोणे कशी कशी घातल्या ती ओके कित्याक सगळ्या लिपा अजून जावना कंप्लीट सगळीं जाणां आसा घालतात सगळ्याली जाली की मागीर दाखयता भायर लायटींग बी आसा पळय ना बरें मस्त दिसता न्ही पळोवपाक पयरच्या पालकेक बी तुमकां हांवें दाखयल्लें लायटींग जें आसा तें सो बरें दिसता सगळ्या त्या सायडीच्यान बी दाखयता तुमकां मागीर उदो हेणें थोडेशें काडून हाडलेले क्लिपनी तो आतां हांव व्हरपा येयला फुलां ताटान दवरुपाक एक्चुली हेणें न्ही हार हाडला
बट सेपरेट हातीन धरून दिता न्ही, ताटान दवरपाक फुलां जाय म्हणून 2 शास्त्राक फुलां काडल्या. ताट बी रेडी केला ना भाऊ, न्हावन धुवन रेडी नाल रे. क्या हुआ? भूक लागली. आयज आमगेर इडली केल्या, इडलीचे तूट पडून आनी हांगसर जोडवे फुगपाक घातला. कापूर पयर हळद पिंजर दोनी आशिल्ले, आयज फक्त पिंजर. फुलां, पयशे, पानां विडो, तेचेर कॉयन बी आसतलो. कॉयन खंय गेलो रे, पोना पडलो दिसता. केळी आनी असलो हार हाडला शेवट्यांचो आनी गुलाबांचो. सो हें सगळें. आनी थोड्या वेळान पालखी येवपा टायमार मागीर जोडवे काडून हांगा घालतले आमी. ताका लागून हातां घातल्यार सगळ्याक स्प्रेड जाता आनी तेरो आवता म्हणून. सो इतलें सगळें देवालय. हो बसून रगडा पट्टी आनी हांव न्हावन धुवन बी रेडी. सो न्हावलें, चेंज बी केलें आनी इतलें स्वेटींग जाणा. कितें म्हणत तें आतां केक कट केलेलो भशेन. सो देवाक वात लायली, सगळें केलें. आनी आतां न्ही हांव वतलें सकयल. हेजें खावन जालें की मागीर सकयल वतलें. सो तुमकां दाखयता कोणें कोणें कशी कशी रांगोळी घातल्या ती. व्हिडियो नाजाल्यार फोटोज तरी काडून दाखयता. वतलें हांव आतां सकयल. येता रे सकयल? हय हय हय. खावन जातकीर मागीर वता आनी दाखयता तुमकां. लायटींग बी सगळ्यालें मस्त दिसता. उदो हेणें काडलेलें तेन्ना फक्त लायटींग आशिल्लें, रांगोळी सगळ्याली घालून जावनाशिल्ली न्ही कंप्लीट. सो आतां रांगोळी बी जाली घालून सगळ्यांनी. दाखयता मागीर. सगळीं भोंवता रांगोळी पळोवपाक. हेतूंतल्यान येयल्या भशेन दिसता, रिजॉर्टाक येयल्या भशेन. बरें दोनी सायडीन माडी, बरें आनी क्लीन दवरतात. एक पान बी आसना पडलेलें. कांयच आसना. दोगाल्या घातला ना. दोगी जाणां मेळून सोडला ते जागो. देवाकच म्हण सोडला ते. आमच्या कळा चाट्यांतल्यान बोळेंतल्यानच ती. आतां पळय मी आतां पयर येवन गेलो. झिपळे लावले पाहिजे ना. हे खूप ट्राय केला आम्ही. दोन्हीकडे मानकर कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय भूतनाशाय लक्ष्मी वेंकटरमण गोविंद. रातची न्ही 11:30 जाली आनी हो आजून येयलो ना. भायर सगळं काळो लोक सगळी उरली आनी 11:30 जाली. हांव हांगासर वेट करता अजून. पालखी येवन गेली न्ही, पालखे वांगडा हो बीन गेलो. म्हणल्यार पालखेक खान मारून गेल्लो न्ही, तो सोमतो सगळे तोंडाक करून देवळा कडेन गेलो खंय. म्हणल्यार देवाचें जें वेंकटरमणाचें देवूळ आसा पळय त्या देवळा कडेन. सो ताका लागून खूब टायम जालो. एक्चुली 9:30 पावणे 10 म्हटल्यार आमच्या हांगासर पावल्ली पालखी जी आसा ती. बट आतां 11:30 जाली आनी आतां म्हाका जस्ट कॉल केला की पालखी देवळा कडेन पावून आपूण आतां येता म्हणून. आतां देवळा कडेन न्ही देवाची पुजा जातली, मागीर पावणी आसतली, नाटक चालू जातलें, अशें करून खूब कितें आसा. फाल्यां मागीर धयकालो आसा. सो आतां देवळा कडेन खूब कितें रिच्युअल्स बी आसतले. सो हो येता खंय
आणि हांवें हांगासर साडी बी कांय चेंज करूना. ही उदळ पालकी येयल्या तेन्ना न्हेसलेली साडी, सिंपल अशी प्लेन साडी, फक्त पल्लूच आसा पळय ताकाच मस्त असो करून डिजायन आसा आनी हो तेच्या वयलोच ब्लावज. सो तीच साडी न्हेसलेली. आरती बीन रोखडी गेली, लेट जालो न्ही अशें म्हणून. सो हांव बसलां हांगासर हेजी वेट करता, पळोवया केन्ना येता तर. जस्ट न्हीद येता अशें म्हणून टी व्ही लायली, स्टील दोळे झेमता सारके. 11:30 जाली. सो पळोवया चलत येतलो हो आतां. चप्पल बी कांय घालनासतना गेला न्ही. सो पयलीं म्हटल्यार व्हिडिओ आसा पळय तो एंड करून घेवया अशें म्हणून. सो चलात हो येता तेन्ना येवं न्ही, सोंसेगाद हेका सगळें करून. तेच्या पयलीं हांव व्हिडिओज आसा पळय तो एंड करून घेता आनी मेळटा तुमकां सगळ्यांक फाल्यां असोच आनी एक नवो इंट्रस्टींग असो व्हिडिओ घेवन. तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओज अशेंच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडले जाल्यार लायक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनलाचेर चॅनल बी सबस्क्रायब करात. चलात मेळया फाल्यां. तो मेरेन थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय.